माझे नाव केनेडी अफोन्सो, अध्यक्ष ग्लोबल कम्युनिटी फोरम. रोमी लिपीक राजभास कायद्यात मानाचो जागो मेळून घेवचे खातीर ग्लोबल कम्युनिटी फोरम असो आमी घडोवन हाचो हे काम मुखार फुडें व्हरोंक आमी गांवांनी 325 विलेजीस गोंयांत आसा. हे सगळे विलेजींनी आमी एक 12 जाणांचो जमो घडोवन हाडूंक सोदता. ग्लोबल कम्युनिटी फोरम रोमी लिपीक फावो तो जागो मेळसर झुजतले. आमचे झूज 3 भागांनी वांटून आसा. पयले आमची चळवळ गव्हर्मेंटाची आसतली, भासाभास गव्हर्मेंटाची रोमी लिपीक मानाचो जागो दिवप. दुसरी वाट जावन आसा अंडर सेक्शन 29(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सांगता मायनॉरिटीज हांका एक फंडामेंटल रायट दिल्लो आसा आपली भाषा आणि स्क्रिप्ट सांभाळून घेवंक. सो आमी एक पेटिशन करतले कमिशनर ऑफ लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज. ही डिस्क्रिमिनेशन हे जाला रोमी भाशेक ते बंद करची आनी ताका मानाचो जागो दिवप. दोनूय वाटांनी तर आमकां यश मेळना जाल्यार आमी हे झूज फुडें कोर्टांतल्यान हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टा मेरेन व्हरतले. आयज ही मिटींग आल्दोना गांवांत आमी घेतली आनी जायतो लोक आयलो आनी आयज आमी कॉर्डिनेटर वेंचून काडल्या 7 विलेजींनी आनी ते हे विलेजींनी 12,000 मनीस वेंचून काडटले आनी चळवळ आमी फुडें व्हरतले. आमची रोमी लिपी जी कोंकणी रोमी लिपी जी आसा ती कशी वाडोवची आनी कशी आमी गांवांनी वचची हेच्या वयर भासाभास आमी केल्ली आसा. आयज खुशाल सगळ्या लोकांक कळून की आयज ते हे जमातीन आमचे हाजीर जालो म्हणून. ही जी आमची ग्लोबल कोंकणी फोरम जो आसा तो आख्ख्या गोंयांत गांवांनी वयतलो. विनंती आसा लोकां कडेन की ह्या जोम्यांक तुमी तुमचो आदार सपोर्ट आनी तुमी पार्टिसिपेट जावचे. ही आमची रोमी लिपी जी आसा रोमी कोंकणी जी आसा ही फुलोवंक आमकां तुमचो आदार जाय. आनी खरेंच हांव मागता तुमचे लागीं की हे ग्लोबल कोंकणी फोरमाक तुमी जॉयन जावन तुमी तुमचो सपोर्ट करचो. गांवांनी वचून एकठांय करपाची आनी तांकां आमी सोंशिकाय दिवपाची हेजेर आमी कितें करपाक सोदताय आनी ती मुखार कितें करून वचपाची हेजेर सगळ्यांक म्हायती दिताय. चड करून हाजेर म्हायती दिताय आमचो केनेडी बाब आसा, मागीर आमचो साल्वादोर आसा. हे तांकां अवेरनेस करताय. हेका लागून ही आमची जस्ट सुरवात केल्या आमी आनी सुरवात बरी आमची कोलातीक जाली. कित्याक सगळी गांवचे लोक एकवटान भरपूर लोक येयलो आनी भरपूर लोकांचो आमकां तेंक दिलो आनी तेणी सांगलें इच्छा दाखयली मुखार कितें करून वचपाक जाय जायत जाणांनी. सो भरपूर तेंक मेळून एकदम बरें दिसलें. रोमी लिपी पडे आसा तिचेर ओनीत जाल्या. ओनीत खंय जाल्यार राजभास कायद्यांत. आतां राजभास कायद्यांत कितें जालां फक्त देवनागरी घातल्या आनी रोमीक सोडल्या. ते कितें म्हणटा डेफिनेशन ऑफ राजभास कायदो म्हणटा कोंकणी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ओनली कोंकणी. सो अशें म्हणलें की रोमीचेर ओनीत जाता. हाचो अर्थ असो जाता जी बायल कापड घालता ती बायल आनी जी बायल पडे सालवार कमीज घालून येता ती बायल न्हू अशें कशें जावन येता. सो ही ओनीत जाल्या ती आमकां सोंसना. ही ओनीत जाल्या ती आमी मानून घेयना. देखून आमी एक ग्लोबल कोंकणी फोरमा उद्देशी ही ओनीत आसा ती सोंपोवन आमकां नीत मेळोवन आमी ग्लोबलाचो एक हेतू मनान दवरून आनी फुडें करून हेची जमात घडयल्या. आमकां विरोधूय ना देवनागरीचो, पूण आमी कितें म्हणटा आमकां आमचो अधिकार जाय. आमचेर जी ओनीत जाल्या ती आमकां आमची नीत आमकां जाय. हे जो लोक आसात तांकां रोमी लिपीचो मोग म्हणून त्या मोगाक लागून ती आयली म्हणून आयज हांगासर जी जमात जाल्या ताचेर वयल्यान कोण तरी आमचो बाब फ्रांसीस एलोरा शिवोली आनी एकटो बाब कळंगूटसान आयलो हांचो सापोड पळोवन अशें दिसता की गोंयांत
की लोक आमकां सपोर्ट करतले आनी जे आमचे चिंतप आसा देवनागरी बरोबर कोंकणीक रुमीकूय एक बरोबर हें मेळचें तें जातलें अशें दिसता. तरी हांव ह्या माध्यमांतल्या तुमच्या माध्यमांतल्या लोकांक उलोवप करता आमचे गोंयकारपण सांबाळप आमची गोंयची भास आमची आयडेंटिटी सांबाळून तुमी फुडें सरचे आमकां सपोर्ट करचो आनीक फुडें आमची चळवळ जाता तेन्ना तुमचो आदर आसचो. आयज 2-3 गांवांनीच आमी मिटींग केली त्यो मिटींग सगळ्या गांवांनी जातली. हांव कल्चरल वायस प्रेसिडेंट म्हणटच कल्चरल एक्टिविटीज जातल्यो आमचे हे प्रमोट आनी जरी तर आमचे रोमी लिपी जो मेळलो जाल्यार तो कोंकणी हांव तियात्राचो जॉब करता तियात्र फिल्डान पासून जायतो फायदो जावं सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.